हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतमांतु दशमस्कंदांतु सुखदेव गोस्वामी हन्नी वैदर्भ राणी विदर्भाचे कन्या श्री रुक्मिणी देवीले संदेश रूपारी द्वारकाधीश जावन आशिल्ले कृष्ण परमात्माक मनाचे विषय व्यक्त केलेले पत्र वाजिताचे आम्ही ऐकूया. श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृश्यां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युत आविशति चित्तम् अपत्रपं मे. रुक्मिणी देवी सांगता, हे संपूर्ण सृष्टीन तू सुंदर जावन आशिल्लो हे कृष्णा. तुमगेले हे गुणांचे हांवें श्रवण केलेले आसा आनी हे दिव्य गुण खंयचे भाग्यशाली मनुष्य ऐकत की तागेले कान्नावत की तांगेले समस्त ताप कश्ट हे ध्वनी ऐकूनची हरण जावन वता. हांव तुमगेले सुंदर रुपा विशयी ऐकलेलें आसा आनी ताजे निमित्त म्हागेली सर्व इच्छा पूर्ण जाल्लेली आसा. ताका हांव आतां निर्लज्ज जावन संकोच करनाशी म्हागेले पुरा चित्त तुमगेले वयरी केंद्रीत करता आसा. मुखारी श्री रुक्मिणी देवी सांगता, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या. काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्. श्रीमती रुक्मिणी देवी सांगता, हे मुकुंदा, तुगेले सदाचारी कुलशील सुंदर रूप यौवन संपत्ती विद्या अर्थात तुगेले सर्व प्रभाव अतुलनीय आसा रे देवा. विंगड कोणाकय हें करचें साध्य ना. खंयची कुलवती कन्या तुका वर स्वरूप ना म्हणटली. तुमी मनुष्य समाजांत तूं सिंह जावन आसाची आनी मानव समाजाक तुमी आनंद प्रदान करताची. तुमगेले हें सर्व गुणाच तुमी भंडार आसाची. तन्मे भवान खलु व्रत पतिरंगजायम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मां वीरभागम् अभिमर्शतु चैत्य आराध गोमायुवन् मृगपते बलिम् अंबुजाक्षम्. हे स्वामी, हांव तुमकां वर स्वरूप स्वीकार केल्लेलें आसा. ताकाची शीघ्र तुमी म्हाका धर्मपत्नी रुपारी स्वीकार करून घेवची. ताकाची हांव तुमगेले शरणागत जाल्लेलो आसा. हे विभो, तुमगेले तसल वीरांक प्राप्त जावका आशिल्ली तशी हांव विंगडान स्पर्श करचे कोणाक अधिकार ना. हे अंबुजाक्षा, कोल्हो कशी सिंहाल अधिकार एक पटी छिंता तशीची शिशुपाल
मगाल वट्टू लग्न करचे प्रयास करतास. हांव केलेल तुमगेले केवल तुमगेले अधिकाराची ताकाची तुम्ही शीघ्र अतिशीघ्र म्हाका हांग दुखून हरण करून व्हरका. पूर्तेष्ठ दत्त नियमामृत देव विप्र गुरु अर्चनाधिभिर अलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्यपाणिं गृह्णातु मे न धमघोष सुतोदयोन्ये. हे गदाग्रजा, हे परमेश्वरा, यदि हांव तुमगेल आराधना पर्याप्त मात्रार कोर नसलरी, परिपूर्ण कोर नसलरी, कसने पुण्य संपादन केल्ल्या जाल्यारी, यज्ञ संपन्न केल्ल्या जाल्यारी, दान नियम व्रत देव विप्र आणि गुरुजनाले अर्चन कोरून तांक संतुष्टी पावून असलारी, तुमगेल उपासन कोरून असलारी, तशें आसतना तुम्ही म्हाका हात स्वीकार करून घेवका अशें म्हागेलें निवेदन आस. तो धमघोश पुत्र शिशुपालाक म्हाका स्वीकार करचे नाका देवा. मुखारी श्रीमती रुक्मिणी देवी सांगता, शोभाविनी त्वं अजित उद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रतानापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्रबलं प्रसह्यं मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्कम्. हे अजित, भाई मगेले लग्ना समय विदर्भागांतू येयाची, कौंडिण्यपुरांतू येयाची, गुप्त रूपार येयाची आणि तुमगेले सैन्य समेत घेऊन येया. हांगा चैद्यपुत्र शिशुपाल आणि मगधेंद्र सैन्या बल घेवन मगेल भावा साथ दिवच्याक मेळच्या येतासाची, बलपूर्वक तांकां हारोवन सोडाची, तांक पराजय कराची आणि राक्षस विधी मणकेची म्हाका अपहरण करून हांग दुखून व्हराची. तुमगेले वीरताचीची हे मगेले खातीर शुल्क जावन आस. अंतपुरान रचरीम अनित्य बंधून अंतः पुरांतरचरिम अनिहत्य बंधून त्वामुद्वहे कथमथि प्रवदाम्युपायम्. पूर्वे धुरस्ते महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर् गिरिजाम् उपेयात् गिरिजामुपेयात्. अंतपुरा निवास करताना मगेले कुटुंबजन परिवारजन सखी आसतलीची. तेदना निशस्त्र जावन येवन तांकां हत्या करनिशी म्हाका तुमी कशी व्हरतलीची. ताका मगेले एक उपाय आस. विवाह पूर्व दिवसू कुलदेवी यात्रा जावची आस. ताका हांव वरवधू जावन ते अंबिकेक दुर्गा मायाक मेळच्या वतली आनी तांगेले आशिर्वाद घेवच्या वतली. तेदना हे उत्तम समय तुमी म्हाका अपहरण करचें. यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो
वाञ्छन्ति उमापतिरिवम् आत्मतमोपहत्य हि यैर्अम्बुजाक्ष न लभे भवत्प्रसादम् झय्यामसून्व्रतः कृशान् शतजन्मभिः स्यात्. हे कृष्णा, उमापती तसले जावन असेल महान आत्मा तुमगेले पदकमळा धुळीन तू स्नान करच्याक न्हावच्याक तत्पर रावन राबताची, तांगेले अज्ञान नष्ट करच्यारी तांणी राबताची. हे अंबुजाक्षा, तुमगेल कृपा प्रसाद म्हाका मेळनातला री. कशी हांव हांगा व्रत करून म्हागेलो जीव दुर्बळ जाल्लेलो आसा. हांव म्हागेले प्राण हांगा त्याग करता आनी शत जन्म हांव तुमगेले प्राप्त करचे खातीर प्रयत्न करता आसता. असले हे दिव्य प्रेम पत्र संदेश रुपारी श्लोक रुपारी श्री रुक्मिणी देवीनं कृष्ण परमात्माक बरयलेलें आसा. हरे कृष्ण.